Sumya tuja मंदिरात येऊन पावल्या अर्घा स्तुती गावच्या हाक जमल्या असिता वनिता तुझे वाकता तुझीच राजवटी पदवी मैला सस्ता असून गायता सस्ती रसदारा वर्णन गायता sepolvedara Oramai matritera Papa Puta Parakrita Sumya tuja मंदिरात येऊन पावल्या अर्घा स्तुती गावच्या हाक जमल्या असिता वनिता ना तुझे वाकता तुझीच राजवटी पदवी मैमात सस्ता क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो तुमकां समेस्तांक ह्या मंगळाराच्या दिसा सांजुदाच्या मनाक भेटोवच्या नव्यानाच्या मिसाक नव्यानाक सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. मंगळाराचो दीस सांजुदाचे पुणशेत पक्षिगेरे हांगासर भोव पवित्र दीस आनी ह्या दिसा हांगासर सांजुदाची मजत मागून देवाची आशिर्वादां जोडसो विशेष दीस जावन आसा. कोरोना पिडे वरवीं आम्हा समेस्तांक इगर्जेक येवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य ना देखून हे मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी तुमी पळोवचे खातीर हे मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांत भेटोवचे खातीर माध्यमा मुखांतर ही मांडावळ आमी केल्या. देखून ह्या सगळ्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमी समेस्तां तेशी नेशीन करनासतना सगळीं एका मनान एका काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक नवें करूंक आनी सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावंक मोगाचें आपोवणें दिता. हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर तुमच्या ते सवा खातीर इराद्या खातीर भेटोवचें जावन आसा. सर तुमची ते सवा इरादे सांजुदा मुखांतर देव मानून घेवून दी आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरून दी म्हूण आमचे मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. सर्वा भक्तीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आयती जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो जेजू सर्गी सोडून वेच्या फुडें आमकां एक बसवणी करता आनी ती बसवणी आमकां मजत दितलो आमकां आदार दितलो त्या दाताराची बसवणी म्हणजे पवित्र आत्म्याची बसवणी. आनी तो येवन कितें करतलो तो येवन आमकां सत शिकयतलो आमच्या पातकांत तावन आमकां मेकळीं करतलो आनी प्रते रितीन आमकां नव्या कुर्पेन भरतलो तो मजतदार समी आमकां बसयता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो ह्या मजतदाराक स्विकार करूंक आमची काळजां मनां तयार करया. समयाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत रुता करूंक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ती बरी वांटो घेवचे खातीर इकडी बरो मौन रावया. आमचे दोळे दांपया आमच्या हातार दवरया. आमी गेल्ल्या पातकाची दूख धरया. नितळ काळजां मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया.
कळसांतावन दुखदन बगसाणे बगतेल्या बगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर सोम्या काकुतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुतकर आमचे गती विनती करच्याक तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सोम्या काकुतकर सर्व पदवेदात देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन प्रार्थुया एक डिबर दोळे दांपया आमची इरादे आमची तेसो आमची गरजो सांजुदा मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उबारया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत धर्मदूत सांजू तद्देव वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक बवर्तन मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें अख्खे प्रितमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वसूं ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं कर देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वसाप त्या दिसांनी पिलिपी शहरांतलो लोक सांगाता मेळून पावलो आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंगोस्तुरां पिजोवन काडिल्ली आनी तांकां रुतांनी मारूंक लायले साबार मार तांकां मारतास तांणी तांकां बंदेंत घाले आनी सत्रायन तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली तसली हुकूम आपणाक मेळतास ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले सुमार मध्यानाचे रातीर पावलो आनी सिलास मागणी करीत देवाची स्तुती गावन आसले हेर बंदेवान कान दिवन तांकां आयकताले तेदवा एकच दिसांनी एक कठीण भुकंपणी जाली आनी बंदेसाल्याची बुन्यादूस हल्ली तक्षणच दरवाटे सकड उक्ते जाले आनी बंदेवानाच्यो सांखल्यो तुटून पडल्यो बंदेसालेचो अधिकारी निदेंत उठलो आनी बंदेसाल्याचे दरवाटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदेवान अधिकारी बंदेवान सकड सुकून धांवल्यात म्हूण तो चिंती लागलो देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करच्यार आसलो तितल्यार पावलान ओडल्या ताल्यान बोबमान म्हळें तुज्या जिवाक कांय वायट करूंक घेनाका आमी सकड हांगास आसाव बांदेसालेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड आडयलो आनी भितर धांवन तरतान पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक तो पडलो उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडून तांचे लागीं ताणें विचारलें मानेस्तानो बचाव जायजे जाल्यार हांवें कितें करीचें सोम्या जेजूचेर बावर्त दवर तांणी म्हणलें तवलो तूं बचाव जातलोय तुजे घराणेय बचाव जातले उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या सोमेस्तांक देवाचे उतार तांणी प्रगट केले त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून ताच्या माऱ्याची गाय धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पविस्नान घेतले उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपणा बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडले आपणाक लाभलेल्या देवाच्या बावर्त्या खातीर तो आनी ताचे कुटुंब संतोशान भरले देवाचे उतार हे तुझो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा तुझो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचता
तुझ्या दूतामुखा तुझे कीर्तन गायता तुझ्या पवित्र मंदिरासमोर तुका सस्ताना मान करता तुझो उजवो हात वेस्तार म्हाका तू राखताय देवा तू बरो आनी विश्वासी सप्ता प्रासवर्ते तुझे नावाने तुवें दिले उतर देखून तुझ्या नावाची होगली गाता तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका खाण दिले म्हजें काळीज घट कर म्हाका धैर्यान भर तुजो उजवो हात वेस्ता म्हाका तू राखताय देवा तुजो उजवो हात वेस्तार म्हाका तू राखताय देवा सर्वस्पोराचे जय alleluia सर्वस्पोराचे जय alleluia 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 सर्वस्पोराचे जय alleluia सता सतो ओतमो हांव तुमकां धाडटलो म्हणटा सोमी तो तुमकां संपूर्ण सतावन पावयतलो सर्वस्पोराचे जय alleluia सर्वस्पोराचे जय alleluia 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 सर्वस्पोराचे जय alleluia सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो भगवान सुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणे पळया आतां हांव म्हाका पाठयल्ल्या ससी वेतां तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना हे सगळें हांवें तुमकां सांगलें देखून तुमचें काळजां कंदीन भरल्यांत पूण सदस्य हांव तुमकां सांगता हांवें वेचें तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ल्या करीत म्हजो दार तुमकां येवचो ना हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे ससी धाडटलो तो येतस पातका विशांत नीती विशांत आनी नीती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पातका विशांत कित्याक म्हाका तांणी सत बांदलें ना नीती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचें नात नीती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर केस्तीचें फर्माण पडलां हें सर्व तो रुजू करतलो देवाचें उतर हे कणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो पास्का काळार आमी आसाव आनी सव्या हप्त्यांत आमी आसाव आनी थोड्याच दिसांनी पेंतेकोस्ताची परब आमी आचरण करतले आनी संदर्भार देवाचें उतर आमकां पवित्रात्म्या विशीं उल्लेख करता आज आयचे सुवातेंत जेजू सर्गाक सोडून वेच्या विशांत शिसा लागीं उलयता आनी जेजू आपणाच्या शिसांक सांडून वेचे आदिवसाची उतरांत उलयतना शिसांक एका रितीची कंत भिरांत कावजिणी भोगता आपणाचो मुखेली
आपणाक सांडून वेता न्हय म्हणलें एक दूख सिसांक खंडीत भोगता. फाटल्या 3 वर्सांचो बांद तांचे मदलो तो बलिश्ट आसलो आनी ह्या संदर्भार तो बांद तुटता न्हय म्हणली एक खंत सिसांक आसली. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आमी हंता हंताक विविध संदर्भांनी वाडोवन आयल्या आनी ह्या वाडटा आसतना आमी जायत्या संगतींनी आदिवसाची कार्य आमी पळयल्लीं आसात. एक भुरगें वाडटाना 7वी पर्यंत एक इस्कल, थंयसर 7वेंत तांकां आदिवस कार्य, 8वी तावन 10वी पर्यंत एक क्लास आनी 10वी जाता आसतना थंयसून त्या इस्कलान त्या बॅचमेटांक थंय तावन एक आदिवसाचें कार्य, PUCची 2 वर्सां सोंपतना त्या क्लासींत तावन आनी एका डिग्रीच्या वा इंजिनियरींग कॉलेजीक वयताना थंयसर PUCंत मेळचें आदिवसाचें कार्य, डिग्रीन 3 वर्सां, इंजिनियरींग 4, मेडिकलान 5 वर्सां अशें संपवन भायर येता आसतना थंयसर आदिवसाचीं कार्य आसात. आनी ह्या संदर्भार आमकां एका रितीची दूख भोगची आसा. म्हज्या इश्टाक म्हज्या इश्टिणेक हांव सांडून वेतालें, म्हज्या शिक्षकाक म्हज्या शिक्षकींक, म्हणजे हांवें शिकिल्ल्या शिकपा संस्थ्याक हांव सांडून वेतालें. म्हणून आमकां बेजाराई भोगची आसा. आनी ह्या वेळार कांय थोडे ऑटोग्राफ काणी येतात आनी खंयी आस कितेंय आस संतोश भरीत जा म्हणलीं थोडीं बुजवणेचीं उतरां, समाधानाचीं उतरां तातूंत बरोवल्लीं आमकां पळोवंक मेळटात. ही गजल अशी तर सुमार 20-25 वर्सां आवयच्या घरा वाडोवन आवयच्या घरा आसून खेळून आसलेले चली लग्नाच्या दिसा न्हवऱ्याक ओपसून दिता आसतना थंयसर उलयलेलीं तीं आदिवसाचीं उतरां त्या व्हंकलेचीं काळजां तीं पिंतात. व्हंकलेचीं काळी शिनूंक कारण जातात. आवय बापायच्या काळजांत दुखाची बोगणां उमाळून येतात. कित्याक आपणाची धूव आनी आपणाची धूव जावन उरली ना, आपणाची धूव आनी एकल्याची पतीन जावन उरली आनी कितें जाल्यार त्या धुवेक तिचो पतीच सर्वस्व म्हणलें चिंताप. आमच्या घरांनी परगांवाक वयचे संदे आसा जाल्यार गांवाक ते आयले म्हणटाना आमकां रितीचो संतोश. पूण 1 म्हयनो 2 म्हयने रजा संपवन पाटी ते परगांवाक भायर सरतना ती भोगची एका रितीची दूख, ती भोगची खंत बेजाराई खंडीत आम्हा समेस्तांक कळीत आसा. पूण कितें करूंक आसा, पूण आमी ती भोगूंकूच आसा. एक कुटुंबाचो सांदो देवादीन जाता आसतना ताणें त्या कुटुंबांत जियेल्लीं वर्सां, त्या कुटुंबांत सारल्लीं वर्सां, त्या कुटुंबांत काडिल्ले कश्ट वावंट नियाळतना आनी तो आज निर्जीव जावन त्या पेटेंत आनी उपरांत तो पोंडांत न्हिदतना आमकां आमच्या काळजा मनांत भोगची दूख आसा, खंत आसा, बेजाराय आसा. कित्याक आमचे खातीर वावुरलेलो, आमचे खातीर कश्ट काडलेलो हो म्हजो बापूय, हो म्हजो भाव, ही म्हजी आवय, ही म्हजी बायण आनी मुखार नाने म्हणली एका रितीची खंत. पूण कितें करूंक जाय, कितें करूंक जाता, कांयच ना. आमकां वसजैस पडटा. परगांवाकेच्या त्या बापाय लागीं परगांवाक वयसरलेल्या त्या बापायन आपल्या पत्नीक वेंगून धरन हांव येता गो बाळा म्हणून सांगून आपल्या दुवेक आनी पुताक वेंगून धर हांव येता पुता भांगारा, पुता दुवे म्हणून पटलून धरून आदिवसाची उतरां उलयतना दुवेन विचारलें बापाय लागीं, डॅडी तुका वसजैस गे. आनी तवळ बापाय म्हणालो हांवें वसजैस. हांव परगांवाक गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, हांव परगांवाक गेलो जाल्यार तुमकां शिकोवंक कांय तरी कुमोग जातली, हांव परगांवाक गेलो जाल्यार म्हजें कुटुंब कांय बरें जातलें, हांव परगांवाक गेलो जाल्यार कांय तरी तुमकां त्रास कश्ट येवचे नात देखून हांवें परगांवाक वसजैस. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, असलींच वो बेजाराचीं उतरां आयच्या सुवार्थेंत जेजू आमकां दिता आनी म्हणटा हांवें वसजैस. हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक म्हजो दर
तुमकां येतलो हांव गेल्ल्या उपरांत मजतदार तुमकां येतलो आनी तांणी येजय जाल्यार हांवें तुमकां सांडून वचयस हो मजतदार कोण हो मजतदार पवित्र आत्मा त्रिंदा दिसो तिसरो जाण हो येवन कितें करतलो म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो हो येवन पातका विशांत निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पातका विशांत निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पळया कित्याक म्हळ्यार संवसाराची वा संवसाराच्या लोकांची ती सूख तो दाखोवन दितलो कसली सूख पातका विशांत आनी जेजू म्हणटा पातका विशांत कित्याक म्हळ्यार ताणी म्हाका सतमानलो ना वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजूच्या काळार त्या जुदेव लोकांची काळ सामना धाड्डी जाल्ली प्रते रितीन त्या शास्त्र्यांची त्या फरिजेवांची सदस्यवांची काळजां धाड्डी जाल्ली देखून ताणी जेजूक सतमानलो ना ताच्या संत गांवांत ताका स्वागत मेळ्ळो ना ताच्या संत गांवांत ताचेर विश्वास ताणी दवरलो ना ताच्याच लोकांनी ताका तिरस्कार केलो ताच्याच लोकांनी ताका कुरसायलो पळया असली खंत बेजाराई जेजूक आसली कित्याक ताका ते सतमानले नात जेजून तवळ तवळ म्हणलें आसा तुमकां खुशाल करूंक आमी गायलें तुमी नाचले नात तुमकां रुदून करूंक आमी गायलें तुमी रडले नात तुमी इंडिफरंट जावन रावल्यात म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो असले चिंताप जेजू आज व्यक्त करता आसतना जेजूक तांणी सतमानलो ना देखून संवसाराक गुन्यांवकार करचे खातीर पातका विशांत गुन्यांवकार करचे खातीर तो आत्मो येतलो दाकामळ्याच्या वावरड्याच्या ओपारींत पळया त्या दाकामळ्याच्या वावरड्याच्या ओपारींत दनयाच्या नौकरांक तांणी मारून उडयले फतरायले थोड्यांची विशीं मारले उपरांत क्रमेण त्या दनयाचो पूत थंयसर गेणी विसारूंक आयलेल्या वेळार ताकाच तांणी मारन जिवेशी मारन त्या मळ्यांतलो भायर उडयलो तसली परिस्थिती जाली सोम्याक देवाच्याच पुताक मारन भायर उडयलो पळया भायर उडयलो भुमीच्या भायर आकाशांनी भुमीच्या मदें कुर्सा रुमकळोन मरचे बरी ताका केलो ताच्याच लोकांनी ताणें 5,000 लोकांक उंड्या मासलेन 4,000 लोकांक उंड्या मासलेन वाडलेल्या त्या लोकांन ताच्यात आतांनी विस्मिता अनुभव केल्ल्या त्या लोकांन ताका कुरसाय ताका म्हणून बोबाट मारली वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी ह्या विशांत ह्या पातका विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करूंक तो येतलो आनी दुसऱ्यान तो निती विशांत गुन्यांवकार करूंक येतलो निती विशांत कित्याक म्हळ्यार सुमी आतां बापा सरशी सोडून वेता कित्याक अनितीन सोम्याक तांणी लगड काडलो नितीन न्ही अनितीन सताक तांणी सलवायलें फोटाक जिखयलें आनी फोट थंयसर पिलाता उजेर जिखली आनी ह्या फोटा वरवीं ह्या फोटी वरवीं जेजूक कुर्साचें मरण फावो जालें अनितीचें मरण नितीचें न्ही पळया बारबासाक आनी जेजूक हे नितीवंत मनीस जेजू आनी अनितीवंत मनीस बारबास थंयसर आसले आनी ह्या दोगां पैकी पिलातान म्हळें तुमकां कोण जाय नितीवंत मनीस जेजू जाय वा अनितीवंत मनीस बारबास जाय तुमी विंसा म्हणटना त्या अनितीवंत लोकान अनितीवंत मनशाक बारबासा विंसलो आनी जेजूक तांणी सांडलो नितीवंत देखून निती विशांत फैसल दिवच्याक ओ मजतदार येतलो देखून कुर्साच्या वाटेच्या वेळार जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो जेजू बेडोंक आयिल्ल्या वेळार जेजून म्हणलें आसा तुमी म्हज्या पासत रडची गरज ना तुमी रडा तुमच्या बसोत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा बसोत कित्याक म्हज्या उपरांत एक मजतदार येतलो आनी तुमकां तो सत शिकयतलो तुमकां तो गुन्यांवकार करतलो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो निती विशांत तो गुन्यांवकार करतलो कित्याक म्हाका तुमी अनितीन कुरसायलो वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो उपरांत तो म्हणटा निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर केस्तेचें फर्माण पडलां ह्या संवसाराच्या अधिकारीचेर केस्तेचें फर्माण पडलां जेजूच्या काळार जावं पुरो हेरोद राई जावं पुरो पिलात
हेरोदराई बड्या आपल्या स्वार्थान भरलेलो आपणाचो जागो जेजू खाण घेता म्हणली काही भिरांत ताका आसली आणि पिलात चक्रवर्तीच्या त्या हुकमेखाल अधिकार चलयतलो मनीस आपणाच्या वावराक आपणाच्या अधिकाराक काही च्युती येत काहीतरी रिस्क येत काहीतरी म्हणजे काम असोत वा म्हाका बंदेवान करतेत म्हाका जिवेशी मारतेत म्हणल्यार त्या चिंतपान अनैतीक सांगात दिता अनैतीक आणि हे अधिकारी ते मोसरी ते अधिकारी ते आंगालापी दुडवाचे आस्तीचे बदकाचे आंगालापी आणि हे अधिकारी फडकिरे हे अधिकारी स्वार्थान भरलेले हे अधिकारी आपलोसो फायदो सोदतले हे अधिकारी आपणाच्यांक मात्र ते कुमो करतले हे अधिकारी ते अनिथीन जियेतले तांकां दुबळ्या दगट्यांची गरज ना तांकां दुबळ्या दगट्यांचें पडोन वसोंक ना तांकां आपणाचें मात्र मेळ्ळ्यार पुरो आपणाची आस्त बुदी मात वृद्धी जाल्यार पुरो आणि हे अधिकारी फट मात्र सांगून फट आसले फट करना सत करचे मनीस देखून ह्या अधिकाऱ्या विरोध फैसल केस्तीच्या फर्मानाचें फैसल पडला म्हणटा देवाचें उतरी तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो हांव खंयच्याक सांगात दितां सताक सांगात दितां वा असताक हांव नितीक सांगात दितां वा अनितीक खंयचें हांव पातकांत आसां हांव पातकांत आसा जाल्यार म्हजे विरांत हांव पातकांत आसा जाल्यार म्हजे विरोध गुन्यांवकार करूंक पवित्र आत्मा वतलो हांव अनितीसो जाल्यार म्हजे विशांत गुन्यांवकार करूंक पवित्र आत्मा येतलो हांव अनितीचें फैसल हांवें वाचलां जाल्यार म्हजे विशांत पवित्र आत्मा गुन्यांवकार करूंक येतलो देखून म्हज्या मोगाच्या भावार भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत पळया भोव वापुरबायाचें वाचप धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतल्या वाचपांत पळया पावलो आनी सिलासाचेर तांणी गुन्यांव मांडलो पावलोन वा सिलासान कांयच वायट करूं ना दुबळ्या धाकट्यांची कुमक केली देवाचें उतर परगट केलें आनी लोकांक बरें जावचें बरें केलें कांयच वायट जावचें बरें करूं ना पण हें बरें पळयल्लें ते अधिकारी ते मुखेली ते मोस्तान भरले रागान भरले आनी कशें म्हणी अनित करना अन्यायान ह्या मनशाक लगड काडचे प्रयत्न ते करतात पावलोक आनी सिलासाक ते बंदिवंत करतात तांची आंग वस्तुरां ती सगळीं पिंजून उडयतात काडयतात तांकां जरबदांनी रोतांनी मारयतात आनी सबार मार तांकां मारल्या उपरांत तांकां बंदेंत घालतात आनी 17 ताचो फारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक ते हुकूम दितात आनी असली हुकूम आपणाक मेळटस तांणी तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले भितरल्या लॉकरांत म्हणजे भितरल्या बंदेसळांत वा लॉकअपांत तांकां चेपले आनी तांच्या पांयांक आनी हातांक कोडे घाले हस्तेक कोडे घाल्ले बरी कोडे घाले आनी पळया मनीस कितेंय चिंतीत पण मनशा मुखार देवाची चिंता भोव विशिश्ट देवाच्या चिंता मुखार मनशाची चिंता कांय काम करनात देवाच्या जाणवाय मुखार मनशाची जाणवाय कांयच न्ही देवाच्या सक्ते मुखार मनशाची सकत कांयच न्ही देवाच्या त्या अधिकारा मुखार मनशाचो अधिकार कांयच न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया कितें जालें सुमार मोद्याने रातीर पावलो आनी सिलास त्या लॉकअपांत मागणी करून आसतना देवाची स्तुती गावना आसतना बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले तेतून एकाचसाणे व्हड भूंयकांपणी जाली बंदेशाळाची बुन्याद ती सगळी हाल्ली आनी तक्षणच बंदेसळाचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसळाचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन अजाप जालो आनी कितें घडटा पळया ह्या पावलोची आनी सिलासाची सगळ्यो सांकळी तुटून पडल्ल्यो बंदेसळाचें दार उक्तें जाल्लें आनी ते भायर आसले आनी कितें जाता भायर आसले वेळार बंदिवानाचो तो मुखेली आपली तलवार भायर काडना आपलो जीवघात करूंक तो फुडें जाता कित्याक म्हळ्यार ताची राखण करची जबाबदारी ताका दिल्ली जर तर तो खुद्द मरना जाल्यार ते ताका उरले ताका जेविशी मारतात त्या बिरातेन आपूण मरोंक वयता आसतना पावलो आनी सिलास म्हणटा तुज्या जिवाक तूं कांय बदक करिनाका आमी सक्कड हांगासर आसांव आमी खंय धांवून वचोंक ना आमी हांगासर आसांव पळया म्हणून ते ताका देर दितात जिवीशी मारून ताका ते ताका खुद्द जीवघात करूंक ते सोडिनात असल्या संदर्भार हो बंदिसळाचो अधिकारी तांकां एक सवाल विचारता मनेस्तानो बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय भोव अपुरबायेचें सवाल बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय ग्रेस्त मनीस जेजू लागीं आयिल्लो सासणीक जिवी जोडीचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय देदस्पर जाल्लो
जाकेव जेजू लागीं आयलो देदस्पर जाल्लो बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय म्हणालो जेजू लागीं आनी जेजू म्हणालो कितें त्या ग्रेस्त मनशाक जेजून म्हणलें तुजे लागीं आसलें सगळें वीक दुर्बळ्या वांट उपरांत म्हजो पाटलाव कर आनी ह्या जाकेवाक जेजून म्हणलें कोणाक अन्याय केला अनैत केल्या ताका दावंट्यांनी फाटीं दी आनी पळया तो ग्रेस्त मनीस दिवंक शकना तो निराशी जावन फाटीं गेलो पण जाकेवान जेजून कितें सांगलें तें केलें आनी त्या घरा ताका बाचावी लाभली आनी हांगासर पळया मनेस्तानो बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय म्हणून बंद शाळेच्या अधिकाऱ्यान सांगलेल्या वेळार तांणी कितें म्हळें सावलानांनी पावलानांनी सिलासान कितें म्हळें जेजूचेर विस्वास दवर जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तूं बाचाव जातलो पळय सोम्याचेर भावार्थ दवरल्यार पुरो सोम्याचेर विस्वास दवरल्यार पुरो देखून जेजून म्हणलें जो हांवच्या मंदिरान आमी आयकत हांव तुमी कळवळचे न्ही तुमी रुदान करचे न्ही तुमी म्हजेर विस्वास दवरा बापाचेर विस्वास दवरा पुरो तुमी सोम्याचेर भावार्थ दवरल्यार तुमी सगळे बाचाव जातल्यात देखून जेजून म्हणलें आनी ते म्हणटात मुंदासून तुजें घराणें बाचाव जातलें सोम्याचेर विस्वास दवरा सोम्याचेर पातयेणी दवरा तुमी बाचाव जातल्यात तुमचें घराणें बाचाव जातलें पळय जाकेव सोम्याचेर विस्वास दवरलेलो मनीस सोम्याचेर पातयेणी दवरलेलो सोम्याचेर भावार्थ दवरलेलो मनीस आनी जेजू ताच्या घरा गेल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या ह्या घरा बाचावी आयला देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमच्या म्हाका बाचावी मेळचे जाल्यार म्हज्या कुटुंबा बाचावी मेळचे जाल्यार म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांक बाचावी मेळचे जाल्यार एका रितीचो संतोष समाधान मेळचे जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी सोम्याचेर विस्वास दवरी जाय सोम्याचेर भावार्थ दवरी जाय सोम्याचेर अखंड पातयेणी दवरी जाय ताच्या उतराचेर भावार्थ ताच्या उतराचेर पातयेणी ताच्या उतराचेर भरवसो दवरी जाय आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवोवचे प्रयत्न आमी करी जाय तवळ आमी बरोवशाचे मनीस जातले हांव आमी बाचावेचे मनीस जातले हांव आमी उसवाडाचे मनीस जातले हांव कशें साऊल आनी सिलास म्हणजे पाऊल आनी सिलास कशें बाचावेच्या त्या पावंडाक पावले आनी ह्या सोम्याचेर विस्वास दवरलो बंदिगानाचो तो अधिकारी बाचावेच्या पावंडा पावलो कशें तो जाकेव बाचावेच्या पावंडा पावलो तशें आमी बाचावेच्या पावंडा पावूंक शकतले हांव फकत सोम्याचेर अखंड पातयेणी सोम्याचेर अखंड विस्वास सोम्याचेर अखंड भावार्थ आमी दवरूंक जाय सोम्याचें उतर आमच्या हातांत आसा तें आमच्या काळजांत येवंक जाय तें आमच्या मतींत येवंक जाय तें आमच्या तोंडांत येवंक जाय तें आमच्या हातांनी येवन बऱ्या करण्या मुखांतर सोम्याती विस्वास आमी दवरूंक जाय आनी खंडीत आमी बाचावी जोडटले हांव असले बाचाव्याचे जिवेची येवच्याक सोम्या आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया तसो सोमी जेजू क्रिस्त साऊलाक आनी पाऊलाक आनी सिलासाक तसो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या बंदी शाळाच्या अधिकाऱ्याक बाचावी हाडलेलो जाकेवा बाची हाडलेलो म्हाकाय तुकाय बाचावी हाडून दी म्हूण मागया आमेन. घेनायल्या हमकानी खूप तुझ्या पाया हंतहळा मानून दयेन सर्वेश्वर उदारपणा दिला तो उडो आम्ही दिला प्रीतीमध्ये जीवित असतो तुझा तुला सस्ताच्या सस्ता देवास सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा सर्वेश्वर सरस्ता मी रस्ता उदारपणा दिला तो दप्पा दिला मुसलमानला पिऊन देतो सस्ताच्या Munsha bauran kerlo Fritumento dello Pertuo uno Amkan jivitaso म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागा ती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ भाग्यवंत धर्मदूत सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगट करूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें तेच सोडवून आमच्या इकळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुझे पवित्र सभा पवित्रताची गुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ते धर्मदूतांच्या बुन्यादेचेर आनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासी आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता Dălbaransul सर्वेस्पर तू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येतात आकाशे उत्सर्गी तुकाचे मगळ बाबडीनं भोव पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता ह्या संदर्भार आमचे सगळे जिवीत सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पिया पवित्र आत्म्याक आमचो कर्ण घेवंक आनी ताणें दिवच्या निती फैसला विशान आमी बाचावी सोडूंक सोम्या आमकां आदार करपा दी म्हूण विशेष करून ह्या पवित्र घडये संदर्भार देवा लागीं आमी विशेष करून सोम्या लागीं जेजूच्या कुडी रक्त लागीं आमी मागुया बापा करोसू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात हे म्हज्या रगताची काल्स नव्या निसासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवड तसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आमी अत्रेकता बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवानपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोबो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवानपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इश्ट गती दंतरिल्ल्या समेजता
तुझे परजळीत मुका मळपळोंक फावो करे आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कारमरी देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुमेची अजनामुतीन दवरना सुमेन शिकलेल्या मागणी भोवभक्तीपणी सांगाता माग्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी गुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस परास सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशडेंतल्यान आमकां निवार दय करुणेचे वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमचे सोडून द राजू क्रिस्त चेणे बरोवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय पित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताची दिस्त घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं चेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया इकडी परती मी गेली आमी सगळी हसर पळया पळय जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमकां समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसार येयल्ली पवित्रात्म्याक आमकां पाठोवन बाच्यावेच्या वाटे कुशीन सोमकोंक उलो दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली म्हाका भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद सेवसो वेळवो जेजूचे मांस आनी रगत ह्या उंड्यांनी वायना रुपार सेवंक आमकां साध्य जायना आत्मीक रितीन सेवंक आमी आयतीन जावया आत्मीक रितीन सुम्या म्हज्या काळजांत ये म्हज्या जिवांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या वावरांत ये म्हजें सगळें राव म्हजें सगळें जिये म्हणून मागया आत्मीक रितीन सुम्याक आमचो करून घेवचे प्रयत्न आमी करया क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन Seuchan calizie otrecta Mogal somia Jezuraya E tu mucha calzandania Dados tu cărenia tuja Swagat, swagat Jesus somia Santos Adão swagat करता स्वादिक स्टाप्लित मोगाच्या रातू काळजान मोजा प्रार्थुया भूमुगाळ बापा आमच्या देवा भाग्यवान जुता देवाच्या जैतिवन मरणापासोत या नव्यानाच्या दिसा संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्तावर मी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी मोगाळ भाव भयणीनो सांजुताच्या मनाक आमी नव्या नातां करता साध्य जाल्ल्यांनी तुमी सगळ्यांनी दिमी घालची ना जाल्ल्यांनी
तुम्ही बसचे आणि भक्तीपणी नव्यानांत वांटेली जावचे. ह्या नव्यानाच्या वेळार तुमचे इरादे ते सवां तुम्ही सांगात आडा आनी विशेष मजती खातीर तुम्ही मागा. ह्या वेळार तुम्ही तिशी निश्चित जायनासतना भक्तीपणी ह्या नव्यानांत वांटेली जावंक तुमकां आपोवणे दिता. Baghevonzudacha bhakti kano Krista hapone lagleyano Pakshikere punshetacha yatri kano Devauchi samzudvata tumcho vinonyo Yeya tumi somes pulestano Kasta astani sampralyano Yeya borvoso kalyano Geya daivik dayalana morano Baghevonzudacha bhakti kano Krista hapone lagleyano Akshikere punchetacha yatrikano Devauchi सांजोता तुमचो विनोन्यो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. भाव भयणीनो सर्गीन समसो मोगाळ बाप आमच्या मागणे ऐकता बगे वजुता देव सरकार सांजे तुझ्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे बसत विनंती करता. सांजुता देवाने संत भक्त प्रत्येक जन्मोरी आमची सर्गींची माई म्हणजे मजतींची जो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागया. सुमिया जेजू ख्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या करण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्म जोतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिस आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तू हे दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर अगलाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवा मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उपदेशी तू आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवास्वानी पेल्यासो करो मोग वाडय. आतां आमी भगवंत सुद्दां देवाच्या विनवणेन तुजे मारिफात उबारच्यो गरजो आनी यत्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर्व आमची वातींनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदो जावन आसलेल्या भगवंत जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून दराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनेची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कर्स अडचणींनी संपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं किरेशरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुणशता पातयेन आयलां. एक घडी भर दांपिया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो सर आमचे इरादे ते सवा सांजुदा मुखान जेजूक आमी उबारया. प्रते रितीन आमी मागया आख्या संवसारा पासत कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या संवसारा पासत सर्व पिडेस्तां पासत आनी ह्या पिडेंत मरण पावलेल्या सर्व भावार्थ्यांक सर्व मनशांक शांती सर्गेचें सुख फावो जावचे पासत मागया. तशेंच ह्या पिडे विरोध झुजतल्या सर्व सरकारांक डाक्टरांक नर्सांक सेवकांक स्वयंसेवकांक पुलीस अधिकाऱ्यांक आनी विविध सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर आमी मागया. विशेष करून आमी मागया आख्खो संवसार स्तब्ध जाला बंदेंत आसा आनी ह्या संदर्भार ह्या पिरये वरवीं जायते संगती फाटीं पडल्यात. प्रते रितीन भुरग्यांची परीक्षा 10वीची PUCची डिग्रीची इंजिनियरिंगाची आनी इतर जायत्यो परीक्षा फाटीं पडल्यात. हे सर्व बऱ्यान जावचे पासत आमी मागया. सांगात आस जे कोणा मागतान बसयलां जोड आस काडया तांचे पासत मागया. तुमचे सिरादे सोमयाच्या पांयां तळा समर्प्या. तुमचे सिरादे सोमया मुखार दवरा. सोमी तुमचेर आशिर्वाद घालूं सगळीं ते सांगून तुमचें आयकून तुमकां तो मुक्त करूं तुमकां संतोश भरीत करूं म्हूण आमी मागया. म्हज्या मतीर काळो काडना म्हजो भावार्थ दंडोडम पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस नावंडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडा येता हांव तुका मारता. अशा संडल्या बरोव सुदींचे करी देणे तुका देवान दिलां. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ माई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसन वर. हांवें वडापतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमच्या समिया जेजूचें महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक परगडलेलें जावं आमेन. बाकी वजुतात देवाक उलय. कस्त अडचणीन निराशेंत आसलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या
बगे वजूता देवा आम्हा पासो जेजू लागी विनाती कर आमच्या बापसाहेब इस्पू साहेबाक आणि फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आणि मजत दिवन सांभाळचे खातीर आम्हा पासो जेजू लागी विनाती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसा जेजूची सुवार्थ सुमेस मनशां पावोंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यान धडचे खातीर आम्हा पासो जेजू लागी विनाती कर जेजू बऱ्याक गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करया प्राजितक आणि शांती समाधान हाडचे खातीर आम्हा पासो जेजू लागी विनाती कर बघेवन कुटुंबां जियल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची पिडारां करचे खातीर आम्हा पासो जेजू लागी विनाती श्रीले समेस्त बाबा त्या आणि बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सासनीक शांती आणि निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासो जेजू लागी विनाती कर आम्ही समेस्तांनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या तळण्यांचेर संवसाराच्या बोलवण्यांचेर आणि कुडीच्या 11 मोडण्यांचेर सयत वरच्या की आम्हा पासो जेजू लागी विनाती कर प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूत आणि रक्त साक्षा बगे वजूतात देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या वांटलाय तो मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाच्या आणि स्वार्थाच्या वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कस्ट अडकळी मध्ये निराशेन आनी बेजारांत तुजी कुमक आमकां सुदांस मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या पयणांत शबित्यान समकोन सर्गी देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतरी आराधन करूंक आमी पवशें करी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन मगळ भाव भयणीनो सांजुदा मुखांतर लाभलेल्या सर बरेपणाक देवा गर्गां दिवया जायते अजपां सुमयान आमकां केल्यांत हे अजपां सगुडास करया ताणें आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरलां आमच्या भुरग्यां बळांक ताणें राखून सांबाळलां मरेकार पिडें शिगड्यांतलें संकश्टांतलें आमकां ताणें निवारलां ह्या पासून ताका अर्गां दिवया आनी ताची मजत करपा विशेश करून मागया सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्त थंय नव्यान जिवीत करून आमकां नव्या जिविताची कृपा तुवें दिल्ल्याक भाग्यवंत देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता सर्गीच्या बापा तुज्या पवित्र सभेत बऱ्या गवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक भाग्यवंत देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबात भगवंतात देवाच्या मजतीन तुवें येदोळस केल्या आनी मुखार करूंक कुशिविल्ल्या उपकारां पासत बापा भाग्यवंत देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे ते पातयेंतल्यांक सुखान आसतना कुमो केल्या आनी कस्तांनी राशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा भाग्यवंत देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पथकांत सुटका दिल्याक दुबावळी मती उजवाड दिल्याक आनी कधी दुखीनी आमकां बसवण दिल्याक बापा भाग्यवंत देव मारी फात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुज्या एकल्याच जनीत पुता जेजूच्या नांवी तुवें देवसर अर्थ धरलेल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्याक बापा भाग्यवंत देव मारी फात आमी तुका या अर्गां पुंतळा दिता. सांजुदाच्या भक्तिकांची मागणी ऐकून तांची बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता या बगे जाग्यार सांजुदा मुखान जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन या पुंतळार सभार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखान आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा कळत देखीत तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी फात आमी तुका अर्गां दिता आमी सर सांगाता मेळून सुमेर शिकलेली मागणी सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतले अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्पर पिडेस्त जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कस चडू करी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्पर आ पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेल्या नर्सां आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा तुज्या मर्यादेने हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर ते सवा जारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेली ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वय तर ती सर ते सवा तूं जारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मगळ बापा गांवांत तशें परगांवां फोव ते काम नासतना कसतो ज्या सर तुज्या भुरग्यांची काकुळट करी तांकां बरें काम फोव करना ताचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू दयाळ बापा फोव ती जिणये संगातीन वा संगाती मेळनासतना कसतो ज्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां जी बरी जिणये संगातीन वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबा जिवीत जियोनचें तेणें फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्यांचे तेणें आशे दिल्या सर काजरी जोड्याची बिनबाद पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्यांचे तेणें तांकां फोव करन तांच्या कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू कोरोना पिडेवरी कस्त तेल्या अख्ख्या संवसाराची काकुळट कर ह्या पिडे वरवीं मरण पावलेल्यांक सासान विशोला बय ह्या पिडेंत वळख जाल्ल्यांक विंगीस तूं गुण कर सोम्या कस्ट आकांतांत असलेल्या सगळ्या परचेक सगळ्या संवसाराक सगळ्या संवसाराच्या लोकांक तुज्या बेसांवांनी भर ह्या मारेकार संकटांतले सुटका सोडोवन आमकां लाभय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मुरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमाराणी काकुळतीचे माई नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी इलो मारता आमी पद्य सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता
तर तो आमचे शक्य येते तुझे काकुदुळे आमचेर परती आणि परते उपरांत तुझे सदैव पॉल जेजूक आमकां दाखय ए दयेळी ए मोगळी दुलबी ओंकार मरये मोगळ भावपिडीनो सरपिडीस्त आमच्या भावपिडी खातीर विशेष करून मागया आमच्या कुटुंबात आसलेल्या सेंबर आसलेल्या अख्ख्या संवसारात कस्तुरच्या सर्व पिडेस्त भावपिडी उडास काडया तांचे बसोत मागया त्रिंदादीक नमान करून म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुडोवन दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बळादी कृपे वरवीं तूं गुण करताय प्रार्थुया भोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आणि मतेच्या वकुडीच्या पिडेनी कस्तोवच्या तुझ्या साकर आणि साकरणीचेर दयाळ देस्त घाल तुवें रचलेल्या तांकां नवो जीव दिवन शिवा बरीत कर अशें पातकांनी तळ जावन पिडे शिडेंतले गुण जावन वेगीन सत आनी भलायकी जोडून फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार ताने रचला स्वर्ग आणि सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. प्रार्थुया बहुदयाळ सोम्या बावर्तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेन नातलेली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कोस्तोवन ज्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे शांत समाधानात सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजोनी मनाभैत पयस करून एकामेकाक काळजातान बोगसून जीव तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरें जाल्या म्हणून बगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांच्या सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्घ दिवन दीत जो जी त्या राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मैपास आनी काकूळ दिन वागो दुलोबाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवा सिक्लोस्पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजवा विभावान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसारा पर्यंत आमच्या संगत आसा तो आमचे सवय रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते असते सर वायट भस्म रडो आनी तुमची छिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे मोड उपकार. आता आमी थोडो वेळ सक्रामेंताच्या आराधनांत करचे देल्या तुम्ही सर्वांनी भक्तीन ह्या आराधनांत वाटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता 15-20 मिनटां बरो सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाची कृपा देवाची मजत देवाची आशिर्वादां आमी जोड घेतल्या देखून तुम्ही कोणें सतीशी जायनासतना तुमच्या माध्यमा मुखांतर उबे रावन वाद्यमी घालून भक्तीन आराधनांत वाटेली जावन तुमच्या कश्टां खातीर तुमच्या वळवळ्या खातीर तुमच्या सगळ्या सुटके सोडवण्या खातीर सोम्याचो आदार कृपा मागया सोम्याक आमी आराधन करुया त्रिएक देवाक वंदिया आनी नमान करून आमी हो आराधन करून ताची मजत कृपा बेसावा भलायकी जोड घेवचे प्रयत्न करया सगळीं दिमी घालून सोम्याचें आराधन करूं गावया गीत आराधनाचें Namo Namo Jesu Christa Unia Rupali Ponascha Namo Namo Sorgondara Sakramentatam Karakcha Namo Namo Jesu Christa Namo Namo Jesu Christa Unyari pari porascha Namo Namo Sorvondara Namo Namo Sorvondara Sakramentatam Karakcha Sergi sotev tu amka belok ramlai Te pon lipon tu e unia cerup kehetlai Unia vainanie untu am cekan zatai
आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता सम्या जेजू तुका मेरगा दिता हांव तुजी स्तुती करता हांव तुका आराधन करता हांव सम्या ह्या उंड्या रुपार हजर आसच्या सम्या जेजू तुका जाव आराधन तुका जाव महिमा आमचो देव तूं आमचो रचणार तूं आमचो पोसणार आमचो सांभाळणार तूं सक्रामेंतान करो हजर आसून आमच्या कधी निरंतर तूं बापा लाग विनंती करताय आमकां आशिर्वादांनी भरता बेसावन नेटयताय हे वर्त्या जेजू तुका जाव महिमा तुका जाव आराधन तुका जाव स्तुती सम्या नमो नमो सोडवोंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तन बुजवून आशेवनांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये जेजू ये तुझ्या कृपेच्या देण्या भंडार घेऊन ये सोम्या तुझे कृपेचे देण्या जिणयेचे सुख जिणयेचे दुःख तुका सांगूंक आयल्या नमो नमो जेजू नमो नमो जेजू उंड्या रुपार लिपोन आसच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता नमो नमो तुका सोडवंदारा सोम्या जेजू नमो सोडवोंदारा सक्रामेंतांत निरंतर आमकां राखून सांबाळच्या सोम्या सक्रामेंतांत आमकां राखच्या लागीं सरता हांव सोम्या सकता लागीं सरता सोम्या सांगता तुजी गोडसाण तुझे संगी रावोंक तुझे संगी विस्तारांक जिणये गोडसाण जिणये गोडसाण संतुष्ट जाता आमी सोम्या घेवन तुझे दर्शन आमी घेवन तुका साक्षी आमी जावच्या तुझ्या पवित्र स्पर्शान आमी आशेताव सोम्या आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो जेजू सोडवंदाराव उंड्या रुपाले पोनाच्या उंड्या रुपार लिपोन आसच्या सोम्या जेजू तुका जाव आराधन नमो सोडवोंदारा नमो नमो सोडवंदारा सोम्या जेजू सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत करो सजरा सोन आमकां राखून सांबाळच्या सोम्या आले आले तुका जाव महिमा तुका जाव आराधन तुका जाव स्तुती हालेलुया हारा 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 शंद कबला बला शदी मला तलैया बला ला हारा हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू भगळाम जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळचा वंदिता सोम्या हाले हालेलुया 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 हारा 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 अर्गान जेजू गळाब जेजू सुजी जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 मगर बाबडी नो एक बरो आमी सोम्या पळोवया आंबळ्या आमचे हात आमी उखल दरया आमचे हात उखल धरना ताची स्तुती करूं प्रयत्न करया कित्याक तो वर्तो देव आमचो तो वर्तो सोमी आमचो हेच्या त्या पयल्या वचपांत ते बंदीकानाच्या अधिकाऱ्यान हांवें बाचे जावंक कितें करी जाय म्हणून विचारलेल्या वेळार पावलान आनी सिलासान म्हणलें जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवर जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवर जेजू क्रिस्ताचेर पातयेणी दवर आनी तूं बाचाव जातलोय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो हे सोम्याचेर बातयेनी विश्वास दवरलेल्यांत एका रितीची तृप्ती संतोष समाधान मात्र बादशाह फावो जाता देखून आमी सगळीं उबी रावया साध्य जाल्ल्यान हात दुबावन ना जाल्यार हात अशे दवरन सोम्याची स्तुती करया तुजे तसलो आनी दुसरो देव ना निजाय की तुझे बघा दुसरो देव ना तू एक मात्र देव देव तू अब्राम असो देव तू इजाक असो देव तू जाकोब असो जाकोबाच्या संतती असो सगळे इस्रायल असो आमा समेस्त असो देव ह्या देवा बाय दुसरो देव ना मोग करतलो देव तो मोगसाणे दितलो देव तो
आमकां मोगान वेंगून घेतलो देव तूं भोगसणे मोगान फाटी आयलेल्यांक वेचीक पुताच्या बापाय बरी आराम दवरतलो देव तूं हे देवाची स्तुती आमी करुया हे आमच्या समयाची स्तुती करुया ताका अर्सून आमी गावया तुझे तो स्लो आणि दुसरो देवनाम आधार म्हाका दितलो तुझे दुसरो देव ना सोमी आमकां आदार दितलो तो स्लो आणि दुसरो देवनाम समजून म्हाका घेतलो दुनिया लागता दी म्हाका तुजो आदार दी म्हाका तुजो आदार सोम्या मोडलो सगळो संसार देवना चिंतना सोपा तुझ्या आशीर्वादाने बोल तुझ्या बेसावर लेटाय सोम्या सांडून दिलो कोणाचो नाम म्हाका दार तुजेर विश्वास दवरता सांबाळ म्हाका सदांकाळ तुझे तो स्लो आणि दुसरो देवनाम आधार म्हाका दितलो तुझे तो स्लो आणि दुसरो देवनाम समजून म्हाका घेतलो हांव दुनिया लागता दी म्हाका तुजो आदार मोडलो सगळो संसार देवना चिंतना सोपा सगळ्यांनी सांडून दिलो कोणाचो नाम म्हाका तुजेर विश्वास दवरता तुजेर पातळी दवरता सोम्या म्हणजे संकट साधले सगळे बाईक सोडोका आशेता सोम्या लालेता बचाव जावंक आशेता सोम्या बचाव जावंक लालेता सोम्या तुजो आशीर्वाद म्हाका दी तुजी कृपा म्हाका दी तुजी बेसांव म्हाका दी सोम्या हांगासर टीव्ही मुखार आसात मोबायला मुखार आसात कंप्युटरा मुखार आसात तुका ह्या वखदां पळोवन आसात तुका आराधन करून आसात तांचे तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल वरच्या मोगान अभिमाना तुजी सेवा करता तुजी स्तुती करता तुका आराधन करतात तांचे तुजो आशीर्वाद घाल सोम्या तांचे पातक तूं पळय नाका बघा तांची बरी गर्दी तूं पळय तांचेर बरें मत पळय तुका आराधन करचे तुका स्तुती करचे तुजी महिमा प्रगट करचे काम करचे तांकां तुजे सुभाव आशीर्वादाने बोल जेजो जेजो आशीर्वादाने बोल तुझे तसलो आणि दुसरो देव ना म्हणून वळखून घेतात तांचे तुझे बेसांव घाल सोम्या हालेलुया 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 हारा 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 हालेलुया अर्गां जेजो अगलाप जेजो तुझी जेजो आराधन जेजो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड मगाच्या बाबणी दया करना आमी बसया सोम्या पळया निट्ट बसया आमी खंयसर आमी आसाव थंयसर आमी बसचें निट्ट बसचें आनी संदर्भार आमी देवाचें उतर आज सुवार्थेंतलें आयकल्लें एवढा साडया हांव मजत दर धाडटलो आनी तो तुमकां गुन्यांवकार करतलो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पदका खातीर तो गुन्यांवकार करतलो कित्याक पातक केला म्हाका ते वळखोंक नांत सत्मानोवंक नांत निती खातीर तो तुमकां गुन्यांवकार करतलो कित्याक तुमी अनितेचो सांगात दिलो नितीचो सांगात दिवंक ना निती फैसला खातीर तो तुमकां गुन्यांव करतलो कित्याक तुमी फटकिरे फरमाण फैसल वाचलें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी जायते पोटी अनितीचो सांगात दिल्लो आसा जायते पोटी आमी फटकिरे फैसला वाचलें आसात फटकिरे अपराध आमी मांडिल्ले आसात फटकिरे खबरो आमी केल्ल्यो आसात नांव आमी पाड केल्लें आसा नाका जाल्लें बेश्टें चाडयो सांगून आमचो मोसोर व्यक्त केल्लो आसा
आमी जायतीं पातकां केल्लीं आसा. सोम्याचेर बेविश्वास जावन सोम्याचेर पातयेणी दवरनासतना सोम्याक केळकुळां केल्लीं आसात. मिसाच्या बलिदानां जावंक पुरो, देवाचें उतर आयकना जावंक पुरो, आनी विविध संदर्भार ह्या सोम्याक आमी तिरस्कार केल्लो आसा, ताका आमी अपमान केल्लो आसा, ताचें उतर आयकोंक आमी फाटी केल्लें आसा. हे सोम्याचो मोग आमी करिनातलो आसा. त्या पासत आमच्या पातकाची दूख धरची गरज आसा. म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आमी केल्ल्या पातकाची दूख धरची गरज, बोगसणे मागची गरज आसा. मात्र न्ही, आमी ह्या सोम्या सांडून आनी तिसो सांगात धरलेल्याक आमच्या पातकाची दूख धरची गरज आसा, बोगसणे मागची गरज आसा. हेरांक बेस्टेंस फटकिरे फैसल दिल्ल्या पासत बोगसणे मागची गरज आसा. म्हजो राग, म्हजो द्वेश, म्हजो मोसार, म्हजे हागे आनी म्हजे जायते वायट कर्ण्यो म्हजे जिवीत मेळयतात, म्हजे कुटुंब मेळयतात, म्हजो संतोष विबाडतात. देखून सोमी म्हणटा, येया येया म्हजे सांगत बसा, पातकाची दूख धरा, त्या परद्वारी स्त्रिये बरी तुमचे पातक रडा. देखून हो स्नानीक जुवांनी म्हणलें, तुमची पातकी जिनी बदला, बरी खबर सतमना, सर्गींचे राज्य लागीं पावलां, हें सर्गींचे राज्य हांगासर आसा. ह्याच सोम्यान स्नानीक जुवांक ते स्नान घेवन जोर्दान न्हंयेंतल्यान वयर येताना म्हणलें आसा, तुमचे पातकी जिनी सांडा, बरी खबर सतमना, सर्गींचे राज्य लागीं पावलां. हांव आयला पातक्यांक आपोवपाक भाग्यवंतांक न्हय, आनी पातक्याक म्हजी गरज आसा. पिडेस्तांक वैजाची गरज आसा, तशें पातक्यांक म्हजी गरज आसा. हांव पातक्यांचो मोग करूंक आयलां. देखून तुमचे पातक वळखा, फाटीं परतया म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या हृदयाचेर आमचे हात दवरया, दोळे धांपया, आमच्या पातकाची दूख धरया आनी आमच्या पातकाचे बोगसणे सोम्या लागचे मागया. बोगस म्हाका सोम्या जेजू, म्हाका बोगस, म्हज्या कुटुंबा बोगस, म्हज्या भुरग्यां बोगस, वर्तांत अस्क जाला, पातकांत अस्क जाला. हांव घुस्पडला सोम्या, दुस्मानाचे राग दवरून घुस्पडला, शेजाऱ्याचे राग दवरून हांव घुस्पडला. हांव बक्षिता तांकां, तुवें म्हाका बोगस सोम्या, हांव मातशें मिलोच, क्षमिसो येसुवे, क्षमिसो, बोगस म्हाका सोम्या. हांव म्हज्या दुस्माना बोगशिता तशें तूं म्हाका बोगस, हांव म्हज्या शेजाऱ्यां बोगशिता तशें तूं म्हाका बोगस सोम्या. हांव म्हज्या कुटुंबाच्या संद्या बोगशिता तशें तुवें म्हाका बोगस. म्हजी पातकाची काकूळ कर. सोम्या जेजू, तुझे बक्षिना म्हाका मेळना जाल्यार खंडीत म्हाका निराश भोगता, म्हजी बेजाराय भोगता, मदीं शांती ना, मदीं समाधान ना, संतोष ना. खंडीत जावन हांव बेजारान खंडीत जिवंक शकता सोम्या. देखून तुजे बोगसण्याची गरज म्हाका आसा, निरंतर तुजे लागीं बोगसणे मागता सोम्या. हांव मस्तीन मिलोच, हांव पातकी सोम्या. अनितीन पातक हांवें केला, अन्यायान पातक हांवें केला, नीत सांडून सत सांडून हांवें पातक केला, म्हज्या मोसरान, म्हज्या रागान, म्हज्या द्वेशान हांवें पातक केला. ह्या म्हज्या पातकाची दूख धरता, बोगसणे मागता सोम्या. हांव मस्तीन मिलोच. येसुवे, क्षमिसो, क्षमिसो येसुवे, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. म्हज्या पातकांत म्हाका बोगसणे दी. सगळ्या जेजू तुझ्याच नावान हांव बोगशिता दुस्मान. सोम्या म्हाका बोगस, सोम्या म्हजी काकूळ कर, सगळ्या संवसाराची काकूळ कर, सगळ्या संवसाराच्या लोकांक, सगळ्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांक, सगळ्या संवसाराच्या राज्य कारभारान केल्ल्या सगळ्या पातकाची माफी आमी मागता. या संवसाराक गुन्यांवकार करी नाका सोम्या. या संवसारा बक्षी काकूळ दाखय, आशिर्वाद दाखय. या मारेकार संकश्टांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. परत संवसार फाटल्या आदल्या वावरा फाटी परतोंक कृपा फावो कर सोम्या. आमकां बोगस म्हूण मागता हांव. बोगस सोम्या, म्हणजे सगळीं पातकां बोगस. मसरा वरवीं केल्लीं पातकां, रागा वरवीं केल्लीं पातकां, द्वेश वरवीं केल्लीं पातकां, पडसाळा वरवीं केल्लीं पातकां, बेबदेवडा वरवीं केल्लीं पातकां, अनैतीक केल्लीं पातकां.
मगा सोमिया बक्षी सोमिया म्हज्या कुटुंबा बाछावी लाभय म्हज्या भुरग्यां बाळा बाछावी लाभय म्हज्या सगळ्या वावुरांत जैत लाभय आशीर्वाद लाभय कुटुंबाचो संत सडाय सोमिया मग सोमिया जेसू have mercy me Lord मग सोमिया सगळ्या संसाराची बातकां तूं बगस सोमिया जेसू have mercy me Lord जेसू बरं भाव बहिणीनो एक घडी बोरदोळे तांपून आमचे समर्पण करचे प्रयत्न करुया सोम्याक आमी समर्पिया सोमी आमकां आपयता ह्या वखदां हे या तुमी कश्ट केल्यानो न्हय वजन वयतल्यानो संवसाराक कश्ट नासचे आमी पिरंकूळ कर्गाच्या परिस्थितींत आसा सोमी आमकां पळयता कश्ट नासलेल्या आमच्या जिविताचेर तो नदर घालता बेजाऱ्यान तो आसा ह्या वखदां तो आमकां वर्त्या मनान आपोवणी दिता आनी म्हणटा हे या तुमी कश्ट केल्यानो आनी वसन वयतल्यानो येया हांव तुमकां विशव दितलो हांव तुमकां समाधान दितलो हांव तुमकां बचाव दितलो म्हणटा सोमी पण ताच्या लागीं येवंक आमकां फुरसत ना म्हाका मस्त राटावळ आसा म्हाका मस्त काम आसा म्हाका तुज्याक इम्पॉर्टंट आनी दुसरो आसा वा दुसरी आसात देखून म्हाका येवंक वेळ ना समस्या कोणाक ना सोम्या सगळ्यांक समस्या आसात म्हाकाय समस्या आसात तुकाय समस्या आशिल्ले देखून कित्या हेजे म्हूण म्हाका भोगना म्हणलें थोडें धरून काळजाचे मनीस आमी जाता हांव सोम्या ह्या संदर्भात तूं आपयताय तुज्या आपोवण्याक आमी काळ दिना आपोवण्याक आमी उलो दिना आनी ह्या वेळार आमी आनीकी चड कश्टार पडटा हांव देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो ह्या वखदां सोम्याक आमी समर्पिया सोम्याक सगळी म्हजी कुडीची सगळी अस्कतकाय कुडीची सगळी पिडा शिडा जायत्या जाणांक आमकां हातापायाच्या गंठीची दुखी आसात जायत्या जाणांक आमकां डायबेटीक आसा जायत्या जाणांक कोलेस्ट्रॉल आसा जायत्या जाणांक कॅन्सराची पिडा आसा जायत्या जाणांक काळजाची पिडा आसा किडनीची पिडा आसा आनी जायत्या जाणांक स्त्रियांक युट्रसाची गर्भकोशाची पिडा आसा जायत्या जाणांक मतींत नासमाधान आसा डिप्रेशन आसा टेन्शन आसा जायत्याच्या जिवितांत विविध तरांचे प्रॉब्लेम्स आसा समस्या आसात जायत्या जाणांक कामां नात हातांत पयशे नात आर्थीक अडचणी आसा जायत्याच्या भुरग्यांची परिक्षा जावंक ना टेन्शन आसा जायत्या भुरग्यांक चिंतिल्लें सगळें घडोवंक ना जायत्याची काजारां सोबणां जावंक नात जायत्यांची चिंतिल्लीं सपनां ती जारी जावंक नात थोड्यांक भुरग्यांचें जेणे भाव जावंक ना असले जायते समस्या आसात कश्ट आसात बेजारे आसात थोडे कुटुंबांत समाधान ना असले संदग्ध परिस्थितींत आमी आसले हांव तर आमचें सगळें समर्पण करया आमी म्हणजे जिवाचें समर्पण म्हज्या कुटुंबाचें समर्पण म्हज्या पतीचें म्हज्या पत्नीचें समर्पण म्हज्या पुताचें म्हज्या दुवेचें म्हज्या आवयचें म्हज्या बापायचें म्हज्या भावा भयणीचें समर्पण म्हज्या सेस्तमाराचें समर्पण म्हज्या कुटुंबादाराचें परगांवांत आसा त्या आमच्या भावा भयणीचें समर्पण आमी करया आमचे सगळ्या कश्ट आकांताचें समर्पण म्हज्या बेजाराचें म्हज्या गतीचें म्हज्या संतोशाचें म्हज्या सुखाचें दुखाचें सगळें समर्पण आमी करया सोम्या लागीं घे सोम्या म्हाका स्विकार कर सर्वस्व हांव दितां तुज्या पांया तळा सर्वस्व दितां सोम्या सर्वस्व पूण आमी मागया आमी सोम्या लागीं समर्पण दिवया आमी आमचें सगळें जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिया सगळ्या संवसाराक सोम्या समर्पण दिया कोरोना पिडे वरवीं कोविड-19 वरवीं कश्ट केल्या सगळ्या संवसाराक सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया सर्व राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक सरकारांक आनी सगळ्या सेवा करतल्या धाकट्या नर्सांक आनी समेस्त सिबंदी वर्गांक सोम्याच्या हातीं समर्पण दिवया आमी समर्पिया प्रतिनिधी पवित्र सभेक आमच्या बापसाहेबाक आमच्या गोवळ्यांक आमच्या याजकांक धर्मिकांक मानेर प्रतिनिधी धर्मीक भाव भयणींक सर्ववर्ती लोकांक सोम्याच्या पांयांतळ समर्पिया आमच्या क्रिस्ती लोकांक सर्व धर्माच्या लोकांक सोम्याच्या पांयांतळ समर्पिया आमच्या दुस्मानांक जो कोण आमचे दुस्मान दवरना आसा दुस्मान काही दवरना आसा जो कोण म्हजे राग मोसर दवरना आसा म्हज्या विशांत नांवां पाड करता म्हज्या विशांत खबरो करता म्हज्या विशांत मोसर वंगता
त्या सगळ्या आमच्या दुस्मानांकी सोम्याक समर्पण दिवया आमी. सोमी सगळ्यांक आशीर्वाद दिवन दी, बेसवानी भरून दी, सगळ्यांची जिवीत परिवर्तन करून दी म्हूण मागया. आनी समर्पणाची गीत आमी गायताना तुमचे हात तुमच्या हद्याचे दवरा, दोळे तुमी दांपा. सगळे तुमच्या कुटुंबां आसो, तुमच्या कुटुंबाच्या सण्यां आसो, तुमच्या वावर आसो, आनी कितें तुमकां कोणाक समर्पण दिवंक जाय सगळ्यांक ह्या वखदार समर्पण आमी दिवया. Soglos Jesus समर्पितं कुशेन सर्वा obsitam सदा स्मोकर ताचे पातीव ताचे तयाव जियेतां सर्व सावदिता सोम्या, सर्व सावदिता. म्हजे जिवीत, म्हजी कूड, म्हजे मोत, म्हजे काळीज सगळे तुका समर्पिता. म्हजे पती, म्हजे पतीन, म्हजी भुरगीं, म्हजी भुरगीं बाळां, म्हजे कुटुंब, कुटुंबाचे सर्व सांदे, म्हजे घरदार, म्हजे वावट, म्हजे कश्ट सगळे तुझ्या पांयां समर्पिता सोम्या. सगळे भविष्य सभा तुझ्या पांयां समर्पिता. सगळं आमचो देश, आमचो भारत, आमचो राज्य तुझ्या पांयां समर्पिता. सगळी राष्ट्रांत, सगळं संसार तुझ्या पांयां समर्पिता. कोविडा वरवीं कश्ट दिले सगळे लोकां तुझ्या पांयां समर्पिता. तुझ्या आशीर्वादांनी भर, तुझ्या बेसवानी भर सोम्या. सुडका सोडवून लाभे म्हणून आमी मागता सोम्या. Soglos Jesus समर्पिता ताच्या पायांक सरपोर्ता. लागी कुशालाय सरसाटा काणगे सोम्या माकाता. सर्वस्व दिता सोम्या, सर्वस्व या पिढीवर कष्ट दिल्या संसार तुझ्या पांयां समर्पित हांव. सर्व सरकारां, सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांक, डॉक्टरां, नर्सां, सेवकांक तुझ्या पांयां समर्पित हांव. परगांवांत आसात आमचे भाव भयणी देयांक सांपोटल्यांक, कश्टांक, परिस्थिती वळख जाल्या तांकां समेस्तां तुझ्या पांयां समर्पित हांव. तुझ्या आशीर्वादांनी भर, बेसावानी भर सोम्या. सोम्या या सगळ्या भक्तिकांक या हांगासर या नव्यानाच्या वेळार, या मिसाच्या वेळार, या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार टीव्ही मुखार, माध्यम मुखार, मोबायला मुखार, कंप्युटर मुखार तुका पळोवन आसात, तुका आराधना करून आसात, तांचे समर्पण करून आसात. या सगळ्या भाव भयणी तुझ्या पांयां समर्पित हांव सोम्या. तांकां समेस्त तुझ्या आशीर्वादांनी भर. तुझी गुणकरची दैवी सगळ्याच्या शिरांची वळे, तुझे पवित्र नग शणो नग तुझे तळकर, तुझ्या नावान नग बरी कर, तुझ्या नावान गुण कर सोम्या. तुझ्या नावान आशीर्वादांनी भर, तुझ्या बेसवानी भर सोम्या. सर वाईट शक्तीतान, खोटे शक्तीतान, देवसाराच्या नाटण्या दाळण्यात तांकां निवार सोम्या. कसलीच वाईट सगत कोणी सगळं देवसाराची नाटणी दांडणी तांचे जैतवरीनं जावच्या तुझ्या पवित्र पदव्यान तांकां भर सोम्या. कसलीच मारेकार पिडा शिडा तांचेर जैतवरीनं जावच्या तांकां राखोल सांबाळ सोम्या. आशीर्वादांनी भर, बेसवानी भर. तांच्या भुरग्यां बाळांक, युवा जाणांक कष्ट जाल्या समेस्ता तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर. उदरप्रायाच्या पिडेस्ता प्रायमतांक तांकां राखोल सांबाळ सोम्या. सगळ्या कुटुंबां संतोष, समाधान, तृप्ती, रास लावून दी. सगळे तांचे वावर वावडीचं फळ येतेच तांकां वेळ पाठी मेळस कर सोम्या. तुझ्या आशीर्वादांनी भर. तुझी गुण करची सगळ्यात लाभ, तुझे पवित्र रग शणो तांकां उदळ कर. तुझ्या नावान तांकां गुण कर. टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. टच आपूण गुण कर जेजो. टच देम, हील देम लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगळ बाबडीनो एक घडी बरो आमी सोम्या पळोवया. सोम्या तुवें वेचे फुडें आमकां पवित्रत्म्या बसयलाय. तसो पवित्रत्मो आमकां धैर्य दितलो म्हणाय. तसो पवित्रत्मो आमकां सत शिकयतलो म्हणाय. तसो पवित्रत्मो आमकां तुवें राखून व्हरतलो म्हणाय. तसो पवित्रत्मो संवसाराची नीत करून आमकां बाच्या वाटेक पावयतलो म्हणाय. त्या पवित्रत्म्याक आमकां धाड सोम्या. हे पवित्रत्म्या देवानी आमकां अभिषेक कर म्हूण आमी मागया. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, साद जाल्ल्यांनी आमच्या ताळवेचेर हात दवरचे आनी पवित्रत्म्याची मजत मागची. पेंतेकोस्त दिसा शिसांचेर आनी मरयेचेर पवित्रत्मो उद्याच्या रुपी देवान आयलोलो. तसो पवित्रत्मो आमच्या थंय देवान येवन दी. आमची भिरांतीन भरलेली काळजां संतोष भरीत करून दी. आकांतान भरलेले आमचे जिवेत तें परत तें एका भरोशाचें जावं दी. आमचे थंय कश्टां नश्टां वळख जाल्ले आमचे जिवेत परतून तें सुटका सोडोवण्याचें जावं दी. तो पवित्रत्मो आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत प्रवेश जावं दी. आमच्या कुडीच्या शिरांनी तवळोन येवन दी. आमच्या कुडींत अस्कत काही बगलेल्या वेळार सकत दिवचें तसलो. आमच्या काळजांत बेंबिरांत असलेल्या वेळार दैर्य दिवचें तसलो. आमच्या कुडी मतींत अंधकार असलेल्या वेळार उजवाड दिवचो. आनी आमच्या जिवितांत निराशी बगलेल्या वेळार बरोसो दिवचो. आमी रडतल्या वेळार बुजवण पटोवचो. आनी आमकां विविध फळांनी देण्यानी नेटोवचो. पवित्रत्मो आमचे देवान येवन दी म्हूण आमी मागया. पवित्रत्म्याचें गीत आमी गायता.
ये पवित्रत्म्या रचणारा ये पवित्रत्म्या रचणारा आणि तुझी कृपेची भंडार आमच्या जिवितांत बोरी काळजा तुझी ही काळजा तुझी तेंपलां कर तुझी ही काळजा तुझी पवित्र तेंपलां कर मोहनतात पाराक्लीत तू देणे देवाचे उचित तू घेण मोगाचे जीवित उदहात्म्या तेलगमी कंसय मोगा आमच्या काळजानी पेटय उजवा सर्वेश्व्यानी पेटय उजवाड सम्या पयस तुझा आधार लाभय तुझी कृपा लाभय तुझे बेसांव लाभय तुझी सकत लाभय तुझे समाधान लाभय तुझं संतोष लाभय पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर दिबोल गटाय दावदाय सर आमच्या कुस्माना दिसा कासाय आमच्या दिसा सचा कामी वाईटाकन पाठ तू मोकार बोल आमच्या दुबार्या सगळी हालेलुया 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 निरंतर उलो मारा तुमच्या खालसांत उलो मारा तुमच्या मनात उलो मारा तुम्ही सोम्या उलो मारा तो पवित्र आत्मा आमच्या ते देवाने होते आमका अभिषेक करू दे सर आमका बात पसंतले सुटका लाभों दी आशीर्वादाने भरून दे म्हणून आम्ही मागया हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ergan tuka sumiyan Jesu. Oglap tuka sumiyan Jesu. Stuti tuka sumiyan Jesu. Aradan tuka sumiyan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. मगर बाबणीनो सोमयाचो आशीर्वाद घेवंक आमी सगळीं ती मेगल्या आनी गावयांक गीत येद्या वडा सक्रामेंता हो आशीर्वाद आमचेर तुमचेर अख्ख्या संवसाराचेर पडो म्हूण आमी मागया Sestaman koruya Purvilla terupa bokra Lobioriti adarya Solmon vecha astatvisha Pavartace Bolivia Zoshe Bapa Doshes puta ulasani stutiza podvi mai sasna ye castanyan arsita tu kadogai cha spirita samasami navarta प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सुगडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणी सबळ सदांच आमचे देंबोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देईन आमकां फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुजेर विश्वास दवरूंक भरोसो दवरूंक आनी आमच्या वेळ जोडूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागतां जोची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससना
मगळ बाबडीनो सगळी आमी उबी रावया तुमकां समेस्तांक हांव देव बरी करूं म्हणटा लगभग 1.5 वरभर ह्या मंगळाराच्या दिसा सांजुदाच्या मनाक मिसाचें बलिदान भेटोवन नव्या नानवांटिली जावन सक्रामेताचें आराधन करून देवाची कृपा मजत बेसांवां जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पठयतां देव बरें करूं म्हणटा विशेष करून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे सहायक विकार बाब राहुला बसोत त्या विनतेन बोवा परब्याचें संगीत गितां गायना मुखांतर मागोवंक आमकां कुमक केल्ल्या खातीर तशेंच वर्त्या मापान कुमक करच्या आमच्या बाबा जयसनाक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हे सगळें नवेन मीस नवेन सक्रामेताचें आराधन तुमच्या घरांनी तुमच्या माध्यमांत येवचें बरी केल्ल्या मनेस्त विनोद गंगोळ्ळी तशेंच मनेस्त अविनाश गंगोळ्ळी आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबाचो मनपूर्वक उपकार वावुरता दिव्यवाणी लाईव्ह म्हणल्यार यूट्यूब चॅनलार निरंतर देवाचें उतर प्रगट करचें मिसाचें बलिदान तें प्रसार करचें आनी ह्या मुखांतर तुमकां देवाची स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा बेसांव आशिर्वादां तुमच्या घरांनी तुमच्या काळजां भितर प्रवेश जावंक ती मस्त वावुरतात कश्ट काडटात ते सगळ्या कश्टाचो वावटीचो फळ येतेच माफान तांकां फावो जावं दी म्हणी ह्या वखदां मागता आम्हा समेस्तां खातीर तुमी निरंतर मागा म्हूण आमी तुमचे लागीं विनंती करता तुमचे खातीर आमी मागता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर निरंतर आसूं दी म्हूण आमी आशेता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां आमी निमाणें गीत गावचें तू काळजाच्या गोड्या म्हज्या नामान तुका बोरबोस आमच्या माय मोयाचे दुलोब्राणी जेनान तुझ्या लागता माये लबाशेक आमकां देणे ओत मोराची पापा बिणे पोतून आमी पडोन अशे आजा सारके जिंजीशे मोगाळ तुका सोवे हांव मोरी आशीर्वाद दी म्हाका भगवंत कुर्साचे गुरुवेन निवरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.